कला आणि संस्कृती खात्याच्या फंडाविषयी चौकशी करात म्हणून विजयाचो आज परतो नेट। सभापतीचो चर्चेक न्हयकार, मुख्यमंत्री म्हणटा विषय कालूच सोंपलो। स्पीकर सर, आम्ही परते एडजॉर्नमेंट मोशन मूव केला। तुम्ही ताजेर हे दिवंक जाय, आयदर तुम्ही क्लॅरिटी दिवंक जाय ताजेर, ना जाल्यार डिस्कशन अलाव करूंक जाय। स्पीकर सर, काल विषय सोंपलो तो। विषय सोपूंक ना, विषय कसो सोंपलो? स्पीकर सर, क्लॅरिटी दिवंक जाय। कालचो एडजॉर्नमेंट मोशनाचेर काल उलयला, तुम्ही ऑलरेडी सरळ सांगले आज विषय जावंच शकना। विषय खंय सोंपता? तुम्ही उलय आनी ताजेर पयलीं स्टार्ट केलें। गोविंद म्हणटा एखाद्या राजकारण्याच्या फायद्याक हो इशू तापता जाल्यार योग्य वेळार कळटले। कोणाच्या एका राजकारण्याच्या फायद्या खातीर ताजो वापर केल्लो काय कितें, की एकंदरीत ह्या प्रकरणात ह्या षडयंत्रा भितर ताजो सहभाग कितें आसा तो येणारो काळूच ठरता। उटा म्हणटा गोविंदाचेर सभापतीन केल्ले आरोप फटीचे। गोविंदाक विरोधक टार्गेट करतात। सभापतीच्या शिक्षण संस्थेक मेळिल्ल्या फंडाची चौकशी करची। सभापती म्हणटा तो कार्यक्रम जाल्ला। नक्कीच जेन्ना हे दोन्ही घटक आसा सरकारी पक्षांतले आसात, जेन्ना अशें उपस्थित जाता, विरोधक सुद्दां म्हणटाले, कालचे विधानसभे विरोधकांनी सुद्दां आरोप केल्लो आसा। सो म्हणून दिसता ताका टार्गेट करता काय कितें, एक स्वकीय आसात आनी दुसरे म्हणजे जे विरोधक आसात, विरोधक नक्कीच ह्या विशयाचेर भांडवल करतलोच न्ही। बदनाम करपाचो ह्या जे चल्ले कडेन आसा ते स्वकीय आसात आनी परकीय आसात। म्हाका दिसता हें खंय तरी बंद जावपाची गरज आसा आनी हेजी सखोल चवकशी करून हो जो चवकशीचो अहवाल आसा तो जनते मुखार सरकारान दवर। जे बलराम हायर स्कूल आसा, हायर सेकंडरी आसा, हेजे जवळ जवळ 43 crores खर्च जाल्लो आसा, सरकारचो खर्च जाल्लो आसा। आनी हें सुद्दां कायदेशीर आसा काय कितें हें सुद्दां सरकारान तपासून पळोवपाचें आसा। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट।